विसवा उपरांत तुमकां येवकार. जुवारी पुलाच्या प्रकरणात गोंय येरादारी पुलिसांचो कारभार उक्ताडार हाडला. पुलाच्या खांब्याक वेरो गेल्यात म्हणून भौशीक बांदकाम खात्यान पुलावेल्यान वचपी गाडयांक 30 किलोमीटराची गतीची मर्यादा घाल्ली. मात गाडयांचेर नदर दवरतले जाल्यार पुलिशीचो इंटरसेप्टर खंय फाटले वर्सभर चलच ना. स्वता पुलिशेनूच अशें PWDक कळयलां. पुलीस म्हणटात अशा परिस्थितीत ते कांयच करपाक शकनात. पळयात हो रिपोर्ट. उत्तर आणि दक्षिण गोंयांक जोडपी जुवारी पुलाची परिस्थिती सामकी वायट जाल्या. खांब्यांक चिरो पडल्यात. त्या खातीर पुलावेल्यान येरादारी करपी मोटारींक वराक 30 किलोमीटराची स्पीड लागू करची अशी शिफारस भौशीक बांदकाम खात्यान केल्या. पुलिसांचो इंटरसेप्टर मोडिल्लो आशिल्ल्यान स्पीड नियंत्रण लागू करप शक्य ना अशें पुलिशेन भौशीक बांदकाम खात्याक कळयलां. जुलय म्हयन्यांत पुलाची तपासणी केल्या उपरांत भौशीक बांदकाम खात्यान 20 जुलय 2011 ह्या दिसा पुलिशेक हें पत्र बरयल्लें. येरादारी पुलीस म्हणटात, फाटले वर्सभर जालें इंटरसेप्टराचें स्पीड गन मोडलां. इंटरसेप्टर नाशिल्ल्यान जुवारी पुलावेल्यान येरादारी करपी गाड्यां खातीर 30 किलोमीटराचे वेग मर्यादेचो आदेश चालीक लावप शक्य ना. 5 नंबराचो खांबो सामको पिड्ड्यार जाला. ह्या खांब्याक नव्यान 8 चिरो पडल्यात. 3 नंबराच्या खांब्याक 1 चीर पडल्या. नव्या पुलाचें काम बेगोबेग चालीक लावचें अशी सुचोवणी ह्या अहवालांत केल्या. भौशीक बांदकाम खात्याचो अहवाल. पुलाच्या 5 नंबर खांब्याक वेरो गेल्यात. पुलाक एके सुवातेचेर सुमार 40 सेंटीमीटर आकाराची वेर गेल्या. सरकारान बेगोबेग उपाय काडचो अशी प्रधान मुखेल अभियंत्याची सुचोवणी. पूल आनीक पिड्ड्यार जावचो न्ही म्हूण बेगोबेग कारवाय जाय. नवो पूल बांदपाची येवजण कितलींशींच वर्सां पडून आसा. जुवारी पुलाक कितेंय जाल्यार लाखांनी लोकांचे हाल जातले. सरकाराक मात कांयच पडून गेल्लें ना. प्रुडंट मिडिया खातीर पणजेच्यान बासुरी देसाय. म्हादय अभयारण्यांत रावपी लोकांक जमनीचो मालकी हक्क दिलो ना जाल्यार म्हादय अभयारण्याची शीम आखूंक दिवचे ना अशी शिटकावणी थंय रावपी लोकांनी दिल्या. ह्या विशया वेल्यान आंदोलन करपा खातीर अभयारण्यांतल्या लोकांनी पीपल ऑफ सत्तरी म्हूण संघटना केल्या. सत्तरी वाठारांतल्या म्हादय अभयारण्यांत रावपी लोकांक जमनीचो मालकी हक्क मेळचो म्हूण लोकांनी आंदोलन करपाचें थारायलां. त्या खातीर पीपल ऑफ सत्तरी ही संघटना घडोवन हाडल्या. जो मेरेन लोकांक मालकी हक्क मेळना तो मेरेन म्हादय अभयारण्याची सीमा आखूंक दिवचे ना अशी शिटकावणी रणजीत राणेन दिल्या. आनी आयज त्यो अर्द्योश्यो जमनी सरकारा कडेन आसात, अर्द्यो लोकां कडेन आसात, पूण आसलेल्या जमनीक आयज मालकी ना. आनी त्या सगळ्या संकटान जी तांकां तेंची मालकी ही पूर्ण तेंचो हक्क आसा, तेंचो जन्मसिद्ध हक्क तो न मेळटा. आतां एक नवें संकट म्हणजे ते प्रश्न सोडोवच्या आदी अभयारण्य हो प्रश्न हाडलो आसा. एक निर्णायक आमी हांगासर भुमिका घेतली आसा की जो पर्यंत सत्तरीच्या भुमिपुत्रांक पूर्ण मालकी मेळ्ळ्या शिवाय हे जे अभयारण्याचें जे षडयंत्र हांगासर चल्लेलें आसा तें आमी कदापि जावंक दिवचे ना. 2006 वर्साचो वन निवासी कायदो गोंयांत लागू करचो अशी मागणी अॅडव्होकेट शिवाजी देसायान केली. फॉरेस्ट कन्झर्वेशन एक्ट जो आसा त्याच बरोबर वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आसा, ह्या एक्टाच्या अंतर्गत लोकांक फॉरेस्टाच्या क्षेत्रांत आसलेल्यो जमनी दिवपाक खूब कठीण आसा आनी शक्यच ना तें. आनी ताका लागून हो एक बरो कायदो जो वन निवासी कायदो 2006 सेंट्रल गव्हर्मेंटान काडलो. आनी ह्या कायद्याच्या इम्प्लिमेंटेशना खातीर सेंट्रल गव्हर्मेंटान गोवा गव्हर्मेंटाक परिपत्रक धाडलें, परंतु तरी गोवा गव्हर्मेंटान ह्या बद्दल गंभीरच ना. वाळपयच्यान आमचो खबराकार उदय परब. महापालिकेन दर एका गाडेकारांक 20 लाख दिवचे आनी गाडे कायमचे भरचे अशें रायबंदरचे कांय गाडेकार मागतात. कांय दिसा फाटीं पणजे महापालिकेन तांकां गाडे काडचे म्हणून नोटीशी धाडिल्ल्यो. ह्या गाडेकारां मदीं सध्या 2 गट जाल्यात. रायबंदराच्या रस्त्या कुशीक आशिल्ले गाडे बेकायदेशीर आसात आनी ते 2 दिसां भितर काडून उडोवचे अश्यो नोटीसो कांय दिसां फाटीं पणजे महानगरपालिकेन ह्या गाडेकारांक धाडिल्ल्यो. परिस्थिती दाखोवपा खातीर आयतारा तांणी मिडियाक आपोवन व्हेले. गाडेकार म्हणटात तांचे गाडे कायदेशीर. सरकारान तांकां नंबर आनी लायटूय दिल्या. ह्या गाडेकारां मदीं सध्या 2 गट जाल्यात. तातलो एक गट म्हणटा महापालिकेक जर तांच्या गाड्यांचो त्रास जाता आसत जाल्यार दर एकल्या गाडेकाराक 20-20 लाख दिवन गाडे ताब्यात घेवचे. गाडो आमचो कायदेशीर, आमकां लायसन आसा, आमी सगळे व्यवस्थीत गाडो सायज बाय सायज बांदलेलो आसा आनी म्हाजो गाडो सामको रस्त्या कुशीक आसा. म्हाका लायट आहा, कनेक्शन आहा, सगळें आसतना हे म्हाका गाडो काडून ते नोटीशी धाडून दिता म्हणटा हे कसलो कायदो. जर म्हाजो गाडो तांकां ते त्रास जाता सरकाराक जाल्यार म्हाजे फॅमिलीक तेणी अवश्य पोसचें, नाल्यार म्हाका एक 20 लाख दिवन म्हाजो गाडो काडचो हे म्हाजो डिमांड आसा. म्हाका 20 लाख दी, हांव चल्लो, चाई तेंच्या हातीन काडटा दिता, हांव चल्लो. भारत कुणेकार म्हणटा तो गाडेकार हाच्या फाटलें वेगळेंच कारण सांगता.
म्युन्सिपालिटी आमकां येयल्ली सतायता, कोण कोण आमचे कंप्लेनी करता म्हणून. हे प्रत्येक मनीस हे 14 मनीस आमचे कंप्लेनी करता. जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा पळय तेंचे इलिगल धंदे चलता आनी हे आमचेर कंप्लेनी करता आनी हायकोर्टांचे मारून घेता आनी आमकां सतायता. हितून म्युन्सिपालिटी भरपूर फॉल्टी आसा. आयज जो प्रॉब्लेम येयला जाल्यार तेजो गाडो काडला म्हणून. हो गाडो तो काशिना शेट्टी म्हणटा तो हे करता तो, पूण तेणें आतां आपल्या भावाच्या नांवार केला, तो मेलो. गव्हर्मेंटाक म्हजो रिक्वेस्ट, आलेख शिकर म्हजो रिक्वेस्ट, हो कामाक केन्ना आसा ते इन्क्वायरी करची म्हणून. रायबंदरच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ. फोंड्या बढते कदम ह्या संस्थेन अपंगूळ भुरग्यां खातीर रॅली काडली. अपंगूळ भुरग्यां विशीं समाजात जागृताय जावची आनी तांकां समाजात मान मेळचो हो संदेश दिवपा खातीर ही रॅली काडिल्ली. लोकविश्वास प्रतिश्ठान आनी फोंडेची हेर स्कुलांय ह्या रॅलीत वांटेकार जाल्लीं. 14 नोव्हेंबराक बाल दिसा निमतान लोकविश्वास प्रतिश्ठान वाळपय नव्या स्कुलाचें उक्तावण करपाचें आसा. बढते कदमान गोंयांत 5 कडेन अपंगूळ भुरग्यां खातीर अश्यो कार्यावळी दवरल्यात. दर वर्सा अशा तरेच्यो कार्यावळी ही संस्था करता. फोंडेचो नगराध्यक्ष किशोर नायकान रॅलीक बावटो दाखयलो. ह्या रॅलींत फोंडेचे आल्मेदा हायस्कूल, SS समिती आनी दादा वैद्य हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतिल्लो. वयल्या बाजारांतल्या विठ्ठलाच्या देवळा कडल्यान रॅली सुरू जाली. लोकविश्वास प्रतिश्ठानाच्या अध्यक्षान हे कार्यावळी फाटलो हेच सांगलो. तांच्या उद्दिश्ट इतलें की डिफरंट डिजेबिलिटीच्या लोकांक बद्दल एक सर्वसामान्य जनतेक अवेरनेस जावचो, आपुलकी जावची आनी तांकां एक प्रकारचे सोसायटीत स्थान मेळून तांच्या रिकॉग्निशन जावचें इतलेंच बढते कदम कार्यक्रमाचें परंपरे उद्दिश्ट. दर वर्षी लोकविश्वास प्रतिश्ठान बाल दिनाच्या शुभ मुहूर्ताचेर आपलें 4थें इश्कोल वाळपय सुरू करता. फोंडेच्यान आमचो खबराकार विवेक प्रभू. आता घेऊया आणीक एक व्यावसायिक विसव.